एम्फिबियस बसी आता गोंयांत चलपाक शकता। गोंय खंय असल्यो बसी चालू करपी पयले राज्य। हे बसीक लागून कायद्यात वेगळी तरतूद करची पडली। फेब्रुवारात बसी चालू जावं येता म्हूण जीटीडीसीचो चेअरमॅन निलेश काब्राल उलयला। प्रायव्हेट कंपनी खंय सध्या 2 बसी चलयतली। सरकाराक मात प्रॉफिटांतले फक्त 5%। आता एम्फिबियस बस सारखे इंडियन खंय नाशिल्ले कमर्शियल ऑपरेशन नेव्ही कडेन आशिल्लो पण नेव्हीक परमिशन नाका। कमर्शियल ऑपरेशनाक परमिशन जाय पडटा। हें करपाक ऑलमोस्ट 2 वर्सां लागली म्हाका हें करपाक आनी आतां तें परमिशन येयल्लें आसा। आतां ती बस ऑलरेडी एप्रुवल जाल्ली आसा। आतां तेजे मेंटेनन्साक बस गेल्ली आसा दोनूय बसी। म्हाका येता ते म्हाका दिसता 8-10 दिसांनी त्यो रेडी जातल्यो। एंड ऑफ दीस मंथ प्रोबेबली ऑर बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट मंथ आमी वी वील स्टार्ट ट्रायल लॉन्च फॉर कमर्शियल यूज आनी टिकेटेड यूज मागीर एंड ऑफ मार्च बी आमी चालू करतले। पूण इट हॅज टेकन टायम ओन्ली फॉर वन रिजन दीस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स कायंड इन ऑपरेशन इन इंडिया आनी परमिशन मेळपाक खूब टायम लागलो। ऑनरेबल ट्युरिजम मिनिस्टर आमचो तेकाय फॉलोअप केलें आनी आमचो ऑनरेबल सेंट्रल मिनिस्टर फॉर रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट एंड शिपींग तेणें आमकां खूबसो आदार दिलो म्हूण आज हें जावपाक पावलें। आतां कमर्शियल ऑपरेशनाक आमी चालू करपाचें म्हाका दिसता बाय 15 पयलीं जावपाक जाय नाजाल्यार एंड ऑफ फेब्रुवारी पासून। 2.5-3 कोटीच्यो ह्यो बशी ऑस्ट्रेलियाच्या पार्टनरा बरोबर गोंयानूच ह्यो बशी बांदतात। सरकारान मात हातूंत एकूय पयसो घाल्लो ना। इन्व्हेस्ट करपी प्रायव्हेट कंपनीच। सध्या तरी पणजे, ओल्ड गोवा आनी दिवाडे वाठारांत ह्यो बसी चलतल्यो। बसीचे जे परमिशन घेवपाक इतलो टायम लागलो आनी म्हाका खबर आसा गेल्या टायमान म्हज्या ऑलमोस्ट 4 म्हयने ती बस ट्रेलराचेर उरली फॉर न्यू परमिशन। म्हणजे सगळे गोष्टी तांत्रीक गोष्टी इतल्यो आसता परमिशनां मेळपाक इतले त्रास जातले की आतां सक्सेसफूल जाल्ले आसा। म्हाका दिसता गेल्या एक 8 दिसांक ते नोटिफिकेशन येयलें सेंटराचें की दीस टायप ऑफ एक्टिविटी इज यूजफूल फॉर कमर्शियल। सो बेस्ड ऑन दॅट आतां आमी हें चालू करतले फुडें। टोटल हाव मेनी बसीस विल बी? टोटल गोंयांत आतां सद्या 2 बांदल्या पूण ऑपरेशना वाटले आमकां टोटल एक 7-8 करपाचें अशें आसा। इट विल बी अ सर्कीट, इट विल बी अ मिक्स ऑफ रोड एंड लँड एंड रोड अशें करपाचें आसा। पूण एटलीस्ट फर्स्ट 2 बसी आमी चालू करतले। हीट बस आमी पयशे फारीक करना, गोवोरमेंटान एक पयसो। इट इज अ इनिशिएटीव बाय प्रायवेट बिल्ट इन गोवा। ACGLान बस बांदल्या थ्रू ऑस्ट्रेलियन पार्टनरशीप। आमचो गोंयचोच एंटरप्रेनर आहा आनी ही हॅज बिल्ट इट बाय इन्वेस्टिंग मोर दॅन 2 crores इन वन बस। ऑलमोस्ट 2.5-3 कोटी बसीक मोडल्या तेणें। सो दीस 2 बसीज आर रेडी। सो नाव वील स्टार्ट ऑपरेशन आनी गोंयचो गव्हर्मेंट 1 रुपया पयशे दे म्हणना। सर हितून गव्हर्मेंटाक कितें रेवेन्यू बी? हय तेजें कितें आहा सी वी आर नॉट बॉदर्ड मच ऑफ द रेवेन्यू। वी ऑलरेडी ट्युरिस्ट जे गोंयांत येता ते रेवेन्यू दिता इन वे ऑफ वेरियस टॅक्सीस। सो ट्युरिस्ट आनी रावचे म्हणून ह्यो सगळ्यो एक्टिविटी आमी करता। हेजेर आमकां रेवेन्यू व्हडलो नाका पूण आमी एक 5% रेवेन्यू टेंडरान आमी दवरलेले की वॉट एवर रेवेन्यू जनरेटेड 5% आमकां दिवपाक जाय म्हणून। इट इज ओन्ली द सर्वीस वी वॉन्ट टू स्टार्ट। सगळे न्यू ट्युरिजम सर्विसीस जे आमी चालू केल्या ताका कॉन्स्टंट फिगर 5% मिनिमम दवरलेलो। तर बिडराचे मागीर 7%, 8% त्यांनी करपाचें आशिल्लें। सो वी हॅव ते सिंगल बिडर आसल्या कारणान 5% दिता म्हणून आमी ताका करपाक लायला। प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे। आयतारा सेरावले आनी फातोड्या फेस्तां जालीं। कितलेशेच लोक बेसांव घेवंक चर्चींनी पावले। फेस्ताक द गोवन इंग्लीश पेपराचो स्टॉल घाल्लो। फेस्ताक आयिल्ल्या लोकांनी पेपर घेवन वाचून दिसाळ्याची बरीच तुस्त केली। द गोवन गोंयकाराचो गोंयकारा खातीर। द गोवन हो एक जावन आसा आमचो गोंयचो पेपर आनी आमच्या गोंयकारांक पासत तो जायते लेख बरयता आनी आमची गोंयकारांक जागृताय हाडपाचो सारको हो एक आसा। हांव मागतां आमच्या सगळ्या गोंयकारांनी हो पेपर घेवचो आनी वाचचो आनी जें आमच्या गोंयांत कितें घडटा तें तुमकां ताजे वयर नियाळ करूंक मेळटलो। आनी हो एक चडसो म्हारग न्हय सवाय पेपर आनी एकदम बरे लेख ताजेर येतात। देखून हांव मागतां हो गोवन आमकां आनी आमच्या फुडाराक आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक पासत हो पेपर आमी सगळ्यांनी घेवचो। देव बरें करूं। आमकां बरें दिसता सगळ्या गोंयकारांक आख्खी खबर येयली जाल्यार आनी सारकी ती दिवपा जाय। हो पेपर सारके सगळे हाडाय पूण तेणें सारकें हाड जाल्यार आमकां आनी उमेद येता तो पेपर घेवपाक आनीक अशें म्हणून गोंयकारांक आनी उमेद येतली तो पेपर घेवपाक आनी बरो हप्तो तेंगेलो। इतलें म्हणून तांकां हांव परबी दितां। द गोवन्स हो एक नीज गोंयकारांचो कसो पेपर आनीक तो खरेंच जायती तातूंत जाणवाय आसा। जायत्यो तातूंत बऱ्यो बऱ्यो खबरो येतात आनी हे खातीर म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी तो वाचूंक आनी दर एकल्याच्या घरांत तो पावोवंक गरज आसा। कित्याक ह्या पेपरा वरवीं जायतो उजवाड आमकां मेळटा
जायतें मार्गदर्शन कशें मेळटा आनीक हें पत्र एक खरीच भाशेन गोंयकारांचो अभिमान आमकां राखूंक मेळटा. तर हांव मागतां दर एका The Goan newspaper is one of the most informative newspaper of the Goans. So we Goans should support this newspaper, and it is a very genuine newspaper. Thank you, and I like it. I personally like it a lot. गोवन पेपर सगळ्यांनी घेवचो आनी वाचचो, कित्याक तो जावन आसा एकदम बरो. तो वाचीत तर तुका सगळें खबर मेवता आनी सगळें कितें जाता जायना तेंवूय कळटा. म्हजें मागणें जावन आसा हो पेपर सगळ्यांनी घेवचो आनी वाचचो. म्हापशा करसवाड्यार ट्रक आनी मोटरसायकलीच्या एक्सिडेंटात 20 वर्साचो भुरगो आत्ताक गेलो. एक्सिडेंट पळोवपी सांगतात ते प्रमाण ओव्हरटेक करतना ताणें फुडल्यानतल्या ट्रकाक मुकली. ताणें खंय हेल्मेटूय घालूंक नाशिल्लें. सोंपला तो कितलीस रावपी मायना कुडतरीचो. ताचे बरोबर आशिल्लें गिरीचें चली रक्षा डांगी क्रिटिकल आशिल्ल्यान जीएमसीत शिफ्ट केला. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक.